नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। गोयच्या मायनिंग केशीची सुनावणी 16 ते 18 सप्टेंबर आणि 23 ते 25 सप्टेंबर निर्णायक सुनावणे खातीर चल्ल्या सरकाराची तयारी। फार्मागुडयेर बस मोटरसायकल अपघातान एकलो आगताक गेलो, 16 प्रवासी जखमी, दोगांची भलायकी हुसक्याची, घाली मेडिकलान बस उमटली। मीन निर्गत पडिल्ल्यान अर्थव्यवस्थेचेर परिणाम, प्रधानमंत्र्याचे लोकसभेन वक्तव्य। Exports have been further hit by a collapse in iron ore export. गोवा टुरिझमाचे ब्रँडिंग करपाचे यत्न, सचिन तेंडुलकर, दीपिका पादुकोण, सैफ करीनाचे प्रस्ताव। पर्यटन मंत्री म्हणटा पर्यटन वाडटले 15%, चार्टर्ड फ्लायटी तेंकतल्यो 1200। आणि IPLान परत सायना नेहवाल आणि PV सिंधू एकामेका सामकार, शेनवारा हैदराबाद हॉटशॉट्स आणि अवध वॉरियर्सा मदी सर्तीची फायनल। खबरो विस्तारान। निमणे गोय मायनिंग केसीचे सुनावणेच्यो तारखो थारल्यो। सप्टेंबरान 16 ते 18 तारीख आणि 23 ते 25 सप्टेंबर अशी सतत 2 सप्तकांत 3 दीस सुनावणी चलतली। हे सुनावणे वेळार हे प्रस्नाचो सोक्षमोक्ष लावन कायदेशीर मायनिंग सुरू करपाचेर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मिनेर आणि मायनिंगाचेर अवलंबून आशिल्ल्यांचो भर आसा। गोयचे खण प्रकरण सुप्रीम कोर्टान फाटले वर्स जाले हुमकळटा। गोय सरकाराची बाजू आयकनासतना सुप्रीम कोर्टान स्थगिती दिल्ली। सरन्यायाधीश आणि ग्रीन खंडपीठान मेळून आता गोयचे मायनिंग केशीचेर निमणे सुनावणेच्यो तारखो थारायल्यात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कोर्टान सुनावणे खातीर 6 दीस थारायल्यात। सप्टेंबराचे 3रे आणि 4थे सप्तकान ह्यो सुनावण्यो जातल्यो। पयली 16 ते 18 सप्टेंबर आणि उपरांत 23 ते 25 सप्टेंबर। इतले भितर प्रकरणाचो निकाल लागतलोच अशें सांगून नजा। कोर्ट कर्नाटका प्रमाण टप्प्याटप्प्यान फुडें वतले। सरकार CEC आणि सुप्रीम कोर्टाक मीन निर्गतीची जायती म्हायती दिवंक शकना जाल्ल्यान CECचो रिपोर्ट आणि केशीची सुनावणी आडकल्या। मात अर्थीक मंदीचे फाटभुंयेर आता केंद्र सरकाराकच घाई जाल्ल्यान मायनिंग बंदी कांय प्रमाणात सदळ जावची म्हूण गोंया बरोबर केंद्रय यत्न करता। अभयारण्य आणि बफर झोनात नाशिल्ले खणीवेली बंदी तरी सद्याक काडल्यार पुरो, इतलेच सरकार मागता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। फोंड्या फार्मागुडयेर बस आणि मोटरसायकली मदीं जाल्ले अपघातान मोटरसायकलवालो आगताक गेलो। मोटरसायकलीक धपको दिवन बस परतली। बसींतले 16 पॅसेंजर जखमी जाले। तांकां फोंड्या ID हॉस्पिटलांत घाले। 2 जाण गंभीर जखमी जाले। तांकां मेडिकलांत धाडले। गेल्या त्या तरणाट्याचें नांव विवेक नाबर, तो गुळेलीचो। बोरये स्वामी विवेकानंद हायस्कुलांत तो शिकयतालो। फोंड्या वटेन वचपी पॅसेंजर बस आणि पणजे वटेन येवपी मोटरबायका मदीं शुक्रारा दनपारा फार्मागुडयेर हो भयानक अपघात जालो। अपघातान मोटरसायकल चलोवपी गुळेली 70चो विवेक नाबर आगताक गेलो। बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद हायस्कुलांत तो प्रभारी प्राचार्य। मोटरसायकलीक धपको दिवन बस परतली। बसींतल्या 16 प्रवाशांक मार लागलो। रोखडेच तांकां फोंड्या ID हॉस्पिटलांत व्हेले। तातूंतले चड मार लागिल्ल्या 2 जाणांक उपरांत GMCन व्हेले। 16-17 जाणांक एक्सिडेंट जाला म्हणून हाडलेले आसा, बस एक्सिडेंट म्हणून। हांगा कांय डेड बॉडी कांय हाडूना, एक डेथ जाला म्हणून आमी आयकलेलें आसा। बट 16 डिफरंट एज भुरगे, चलयो आनी चले आनी दादले सुद्दां आसा। 2 जाणांक फ्रॅक्चर्स जालेले आसा आनी सगळ्यांक फर्स्ट एड दिवन धाडलेले आसा। एकट्याक तोंडाचेर जास्त मार बशिल्ल्या कारण ताका टाकी मारून मेडिकल कॉलेज बांबोळी धाडून दीत आसा। ते रिमा नायक म्हणून कोण तरी आसा। सगळी लोकल लोक आसा। जास्त करून एमर्जन्सी कोण डेंजर कांय ना, सगळी बरें आसा। एक्सिडेंट जाल्ले बसीच्या ड्रायव्हराक अटक केल्या। ताचें नांव अंकुश गांवकार। जखमी जाल्ले लोक प्रुडंटा कडेन उलयले। बसीचे RTO पासिंग सारके जायना, ते शिवाय पॅसेंजरां खातीर रेसी लायतात म्हूण तांणी तिडक उक्तायली। तिकीट वाड जाल्ली आसा न्ही, भरपूर पयशे मेळटा, भरपूर सोरो पिता, कितें आनी कशा गाडयो चलयता, हेका जबाबदार कोण? एका सरकारान कितें तरी हेजेर एक्शन घेवं जाय न्ही ताबडतोब। रोड वायंडिंगाक आतां घेवन जागा कितले आमची जमीन वयता हांगासर, इतलो वायंडिंग अजून मेरेन वायंडिंग जायना। जवळ जवळ 15 वर्सां जालीं आतां, अजून मेरेन वायंडिंग ना हेका। कळ्ळें तुका? आतां कितें करता पयशे आनी कितें म्हणून आमकां कांय खबर ना। आमचोच पयसो हरशीं, जो आमी टॅक्स भरता हें तें सगळो आमचोच पयसो।
अजून मेरे वायंडींग ना ह्यात सगळे आणि वयर सगळे मार्क केल्ले आसा पण अजून वायंडींग जायना फक्त रेसिंग लावून जाता हे एक्चुअली काय ना रोड बारीक तितले हे ना पण रोड करपाक जाय पण इतलो बसींग नाही रेसी मारता फक्त 3-4 बसी रेसी मारता आणि काय ना सगळं A to Z बसी आम्ही तुमका जायला रिपोर्ट सुद्धा दिवपाक शकता काय तुका एक ना 15 इयर्स जाली की कॅन्सलेशन हे कंपल्सरी करपाकूच जाय आमी ओल्ड गोवा चोडल्यो बसी आनी हांव जाय पाड येता ती बसी ओल्ड गोवासान हिंगा माणके ती आयज हे टर्न जालें आनी पोत्ती पडली हय फोंडे वयताले सावंड्या माणक्या वयताले प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. रुपयाचे घसरणीक फक्त भारतांतल्योच न्ही भायल्योय गजाली जबाबदार आसात. भांगर आनी कच्चे तेलाची आयात गरजे परस चड आनी लोखणाची मिनाची निर्गत देविल्ल्यान नित्याची तूट वाडल्या. सरकार उपाय काडटलो मात खंयचेच परिस्थितीन अर्थीक सुदारणा फाटीं घेवचो ना अशें प्रधानमंत्र्यान लोकसभेत स्पश्ट केलें. लोकप्रियता महत्वाची काय अर्थीक शिस्त हे सरकारान पयलीं थारावचें म्हूण राज्यसभेचो विरोधी पक्ष फुडारी अरुण जेटलीन सरकाराक उजरायलो. The movement of the exchange rate of the Indian rupee recently has been a matter of concern. The rupee has been especially hit because of our large current account deficit and some other domestic factors. We intend to act to reduce the current account deficit and bring about an improvement in the functioning of our economy. There has been a deterioration mainly on account of huge imports of gold, higher costs of crude oil imports, and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore export. I would like to assure the House and the world at large that the government is not contemplating any such measures. The last 2 decades have seen India grow as an open economy and we have benefited from it. There is no question of reversing these policies just because there is some turbulence in capital and currency markets. We as a nation succeeded in showcasing India as an economic destination. In the last few years, that image was lost. Kindly see the impact, Honorable Prime Minister, that corruption has had. Iron ore, both corruption by section of the industry, as also by our system, including agencies of the government. You have a situation that our imports have come to a standstill. Now, it may not be exports have come to a standstill. Now, all these factors are contributing to the current account deficit. Now, we can say that the courts are responsible, the CAG is responsible, but the root cause in what we did, and this was a spiral effect of what corruption took place within our system, the spiral effect of which was that people started losing confidence as far as we were concerned. You'll now have to decide whether you want to go back to prudence or you want to give priority to populism, which I am afraid your government is still doing. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.